ओम श्री पंजाबजे पुरेशाय नमः. ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः. आमगेले ग्रामदेव पंजाबजे पुरेश लक्ष्मी वेंकटेशाक तशीची काशीमठ आराध्यदेव व्यास रघुपति समस्त कुलदेवाचरणकमलांजलि काशीमठ गुरुपरंपरा समस्त स्वाम्याचरणकमलांजलि तशीची काशीमठ वृंदावनस्थ सुकृतींद्र सुधींद्र स्वाम्याचरणकमलांजलि अत काशीमठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याचरणकमलांजलि प्रार्थना करणं. आज एक विषया खातीर आमगेन रब्बी नाही. आज विषय तेश मंगिना सलारी आमगेले गांवांत जेवळे व्यापार कोरण्याचे जे आमचे जयलक्ष्मी सिल्क्स तांगेले तर्फेन हे मे 10 अक्षय तृतीया शुभ दिवस त्या दिवसा महालक्ष्मी जन्मदिवस म्हणून सांगताय. मस्त विशेष जामना सिल दिवस शुक्रवार ते दिवसा हांगा देवळांत उत्सवाची महालक्ष्मी ते महालक्ष्मी अलंकारा खातीर जे आमकां नित्य हांगा रुपयाचे नागफण म्हळ्यार शेषफण आमी हांगा उपयोग करून येताय. जाल्यार तांगेले मनांत कशें कितें विष्णू प्रेरणया विष्णू प्रित्यर्थम म्हूण सांगिना देवान दिसोवन ते महालक्ष्मी अलंकारा खातीर जावन सुवर्ण निर्मित जावन सिने नागफण रम्य निर्माण जावन आज ह्या देवालयांत येवन पावले. तांगेले विशय सांगतना ती म्हळ्यार एक सुमार 125 वर्ष फुडें हांगा सुकून एक घंटा धुरा वैक्यम म्हूण सांगिल्लें एक तयार सुकून जेवळे व्यापारा खातीर जावन हांगेला आनो हांगा हे पंजाबच्या प्रदेशाक येवन पावन सनरूपान जेवळे व्यापार हेका आरंभून देवाले स्वाम्याले अनुग्रहान करतना ते व्यापार हेका मस्त वाडून येवन आज ही जयलक्ष्मी सिल्क्स म्हणून सांगून 5 गांवांत तांगेले व्यापार वैभवान चंगरूपान चुंकून आसा. तांगेले तर्फेन मस्त देवाक गुरूक सेवा हांगा चलत आसा. मस्त देवालयां कडेन तांगेली सेवा चलत आसा. हांगा देवालयांत मस्त करताय. तशी ते देवाक केलेली ती सेवा गुरू केलेली सेवा ताजे संपूर्ण फलप्राप्ती द्वारा तांणी ते एक जाणान भाव तांगेले नांव नरसिंह कम्मत म्हणून सांगून तांणी ते बैकत सकून हांगा येवन पावनी जेवळे व्यापार हांगा सुरू केलेलो. आय ते एक जाणान भाव एन नारायण कम्मत तशीची गोविंद कम्मत सतीश कम्मत तांणी एकमत्यान तो व्यार हांगा मुखारसून व्हरताय. आज ते महालक्ष्मीले अनुग्रहा खातीर आतां एक व्यापार मागतना ऐश्वर्य देवता तेगेले पूर्ण कटाक्ष सुकाम ते महालक्ष्मीले अनुग्रहा खातीर जावनची फुडें स्वाम्याले 5 दिसा कॅम्बावळे तांगेले कुटुंबाचेर सुकून सुवर्ण गरुड महोत्सव हांगा देवाक ब्रह्मोत्सव तांणी समर्पण केलेलो. आज ते महालक्ष्मीले अनुग्रहा खातीर जावन सुवर्ण निर्मित जावन सिने 11 नागफण तांणी समर्पण करताय. 11 म्हणून सांगिना जाल्यार आमी खंयचे एक विशयांत एकादशी उत्तम म्हणून सांगिना तशीची 11 दिवस ताज्यान कसलेय काही गेल्यार उत्तम जावन येता. ग्रहांत सर्व ग्रहे 11 राशी रबल्यार उत्तम फल म्हणून सांगिना तशी 11 नागफण इखर नागफण ते महालक्ष्मी अलंकारा खातीर जावन ते स्वाम्याले आशिर्वादान करतना तांणी ते अक्षय तृतीया शुभ दिवस समर्पण करताय. ते नंतर हे मे 15 तारीख तांगेले कुटुंबार सुकून देवाक सुवर्ण गरुड महोत्सव समर्पण करताय. तांगेले कुटुंबाचेर सुकून तांणी तें समर्पण करचें तांगेले खातीर मात्र न्ही सर्व महाजनाक ताजे श्रेयस उत्तरोत्तर ऐश्वर्याभिवृद्धी मेळका म्हणले खातीर ते देखून देवान गुरुले अनुग्रहान करतना तांगेले कुटुंबाचेर तांकां सर्व ऐश्वर्य देवान प्रदान कोरका. देवाली गुरुली सेवा करूं अशीन भाग्य मुखार सुनी तांगेले कुटुंबाचेर दिवन देवान तांकां अनुग्रह कोरका. आनी तांणी केलेली सेवे मात्रां करतना ही गांवांत सर्व महाजनाक देवाले अनुग्रह द्वारा सगळे ऐश्वर्य दिवंका म्हणून ते देवाले गुरुले चरणकमलांचेर प्रार्थना करून मिगेनी 2 उत्तर समाप्ती करता. सट्टांगे नमस्कार. ओम श्री पंजाबजे पुरेशाय नमः. ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः. आज आमी हांगा राबिल्याय आमगेले जयलक्ष्मी सिल्क्स तांगेले अन्नाल्लां वारी आनी म्हळ्यार बप्पाल्लां वारी तांणी देवाक म्हळ्यार आमगे लक्ष्मी देवी उत्सवा लक्ष्मी देवीक तांगेले मन हांगे आग्रह येयलेत म्हळ्यार उत्सवा लक्ष्मी देवीक हांगा नित्याक रुपयाचे शेषफण अलंकाराक उपयोगीची करताली. ते आतां तांगेले मनांत एक आग्रह येयलेत म्हळ्यार ते भंगराचे करून समर्पण करूं म्हणून तांगेले फॅमिली तर्फेन फुडें सगून देवाक दिल्यार स्वाम्याक दिल्यार मस्त सेवा करून येयल्याय. आतां तांगेले व्हड मनान तांकां ते उत्सवा लक्ष्मी देवीक
रुपयाचे पगरम एक भंगराचे शेषफळ कोण समर्पण करूका म्हूण तांकां मन्ने आग्रह एम ते आज हांगा ताजें निर्माण जे आमी पावल्या ते मे 10 अक्षय तृतीये दीस शिंदे वेल्यो दीस अक्षय तृतीये म्हळ्यार ते दुसरेच ते देवीक समर्पण करचे खातीर तांणी स्वाम्याक विनंती दिल्या स्वाम्याक दिव्यस्थान ते समर्पण करचे खातीर स्वाम्याक विनंती दिल्या तशी त्यांनी लास्ट टाइम स्वाम्याल कॅम्बावळेर देवाक वेदव्यासाक भांगराचे जी मस्त तट्ट चिप्पट समर्पण केल्या तशी जी ब्रह्मोत्सव चमकेल्या आता हे स्वाम्याल कॅम्बावळेर त्यांनी हे देवाक आमगेले दक्षिण देवीक भांगराज समर्पण करताय तशीच 15 तारीखेक तांगेल फॅमिली तर्फेन देवाक गर्दा पूजा भंगरा गर्दा पूजाई आमगेल्या त्यावेळी वैभवान चमकुंका म्हूण देवाल स्वाम्याल प्रार्थना करता हे आतां समर्पण करचें जें नाशिल्लें हे शेषफळ सुमार एक 80 पवन ताजे घेतले अजय कुट्टांचो एक देवाक एक लॉकेटय तांणी समर्पण करता हें सांगिल्ल्या ते लग्गी पंपता वर्क जंपावले ना देखून आज आमकां ते महाजन दक्कुमच्या जालें ना ते वेळी हे मेकून 10 തീയതി समर्पण करताय स्वाम्यान निर्माल्या पूजा सकाळीचे उशा पूजा वेळेरी एमनु देवाक समर्पण करचे मट एर्पाड म्हळ्यार बंदोबस्त करूं सांगिल्ल्या ते समर्पणा चडंगांत सर्वे महाजनांनी एमनु भाग घेवन देवालय स्वाम्याल्या अनुग्रहाक पात्रभूत जामकां म्हूण सक्ताले गी दिमकून मिगे 2 उत्तर बेदा వెంకటరమణ గోవింద गोविंदा